Bolo Kela, I checked. Even I spoke to the regarding the vehicles with the police station. Now this place belongs to health, DSS, but police is there. There's a department, small distinct office of electricity, GVK. All this, there's a total vehicles are all broken. Water is collected. चांगले तर पमे शिंप्यान पासून असो जाल्यार in good water you get dengue in 7 days time. The lava then breathe जाता. So that's as they're taking this program of covering the whole thing, putting the chemical as far as the police vehicles are concerned. As far as the insulators, a lot of insulators, and I was told some work is going on in that, some electric work is pending. And त्या काय सगळे insulator एकदम बरे आसा. And तांकां सगळी उदीक आसा. आतां तूं कितले ताजे chemical मार, ते भितरले उरतलेच न्हू ते. So and the good insulators. So I told them now to immediately put labor. Before I will give labor, whatever, and get it sorted out and put it and cover korpache chemical marun. So the GVK, I would like the Honorable Minister, who is very dynamic, efficient, also Vishwajit Rane, to make sure that GVK, all these glasses are broken, everything is lying, 7-8 vehicles. So that's another permanent thing. Uddhav Koson Kurun. There's another menace over there, which is attracted to dengue and malaria and any other disease. So hospital being here, first we have to keep the surrounding clean, no? So my request to department, DSS and the Honorable Health Minister to just माझ्या काळजी घेवचें जाता तितलें बेगीन सगळें क्लियर करपाचें will be good in terms of health of each and everybody of the constituency. नमस्कार. आम्ही आज सध्या ऑल्डोना जे PHC सेंटर आसा त्याच्या फाटल्या सायडीन ऑल्डोना आउटपोस्ट इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे हे हांगाचेर ह्या ऑफिस आहा. बट हांगासर आमी पळयला ह्या सरावंडींग एरियेन फाटल्यान पळोवंक शकता हांगा एक स्क्रॅप यार्ड जाल्लो आसा. हांगासर सो एम्बुलन्सी ह्यो कितकीशींच वर्सां जालीं बंद आसात. आनी हांगाचे जे पार्ट्स आहात ते हांगाचे हे म्हणटात की कोणी येतात आनी व्हरतात. बट हांगा जी समज बंद आसा जाल्यार ऑथॉरिटीन ह्यो हांगाचे क्लियर करच्यो. हांगा ग्लास बी ह्या एम्बुलन्सीचे फुटिल्ले आसात आनी पावसूय अजून स्टार्ट आसा आनी भितून उदक वयता आनी मॉस्किटो बी हे जाता. आनी दुसऱ्या सायडीन इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे हांगासर हे आसा सामान आसा ट्रान्सफॉर्मर बीन आनी हांगासर जे लायटीचे पोल बी आहा ते धांपून दवरिल्ले आसात आनी ती कापेती आसा त्यो भिजिल्ल्यो आसात. भितूनय उदक भरिल्लें आसा. आनी आयज ऑल्डोनचो एक्स-MLA ग्लेन डिसोजा टिकलो हांगासर येयलो. तेणें हे पळयतकूच तेणें सोमतेच हांगा सगळें फॉगिंग बी कर म्हटलें आनी ताणें रिक्वेस्ट केल्लो आहा हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे की ह्या हेजेर तेंच्यांनी हे जे हे आसा एम्बुलन्सी आहा ह्या हेजेर बेगींतल्या बेगीन ह्यो काडच्यो. कित्याक जेणे करून आनी अशेंय कळटा की खूब जाणांनी हेज्या पयलीं हो खंय इशू खंय ताका सांगिल्लो हेल्थ डिपार्टमेंटाक, बट कोणेंय खंय आजून पर्यंत हेजेर एक्शन घेतिल्ली ना. सो ह्या हेजेर एक्शन घेवपाची मागणी केल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार.